घेऊन आमची चष्मा घेऊन आमचे फॅसिलिटीज यूज करतात. इट्स अ व्हेरी नाईस थिंग. त्या फॅसिलिटीज असल्या तुमच्या जायना तुम्ही येऊन यूज करता. दॅट्स अ व्हेरी नाईस थिंग आमकां येऊन. दुसरें म्हणटा तें आमी खूब पळयता की मॅडमीन सांगला तशें डायबेटीक रेटिनोपॅथी खूब वाडटा. तुमकां मोस्ट लोकांक दिसता ओन्ली मोतीबिंदू आनी चष्मा दोळ्याचे इश्यूज आसता म्हणून अशें ना. आनी खूब बिमारी आहा स्पेशली डायबेटीक रेटिनोपॅथी जी मॅडमीन सांगली आपल्या रिलेटिवाक जाल्ली म्हणून. आनी हे बिमारी अशें आहा की लेट येयल्या की खूब प्रॉब्लेम जाता आनी ताका इलाज तितलो बरो ना लेट येयल्यार. मात तुमी बेगीन येयल्यार आमचे कडेन खूब फॅसिलिटीज आहा. आनी सांगपाचें म्हणटा तें गोवान इवन जीएमसी कडेन आहा तितल्यो फॅसिलिटी आमचे कडेन हांगा सांखळी आहा. तुम्ही टायमार येना, तुम्ही लेट येता. तुम्ही ह्या टायम इतले लेट येता की गोवा सोडून दी तुम्ही चेन्नई बस दिल्ली बस कोणेच काय करूंक शकता. सो मेन म्हणटा कोणाक डायबिटीज आहा तेमी एवरी इयर येवन चॅक करपाचे आनी कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आमी सांगतले तुमकां. सगळ्यांक शुभेच्छा. एप्रिल महिन्यात आमचे माननीय मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांच्या वाढदिवसा निमित्त साखळे रवींद्र भवनात आम्ही एक मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजित केल्लो. त्या मेडिकल कॅम्पाक जवळजवळ 901 लाभार्थींनी त्याचा लाभ घेतिल्लो. तातूंत आमी वेरियस सर्विसीस प्रोवायड केल्ले. आयच्या दिसा आमी रवींद्र भवनात त्या कॅम्पाक जे ऑप्थॅल्मिक पेशंट आशिल्ले तांकां चश्मो वांटप आज आमी केल्ले आसा. हो जो प्रोग्राम आसा तो नॅशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लायंडनेस अँड व्हिज्युअल इम्पेअरमेंट ह्या अंतर्गत आमी जवळजवळ 140 लोकांक आज चष्मे रवींद्र भवनात धनत्रयोदशीच्या दिसा आमच्या आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरी सौ सुलक्षणा सावंत यांच्या हस्ते वाटिल्ले आसा. साखळी आरोग्य केंद्र हे जगभरात पहिले असे सामुदायिक आरोग्य केंद्र आसा थंय ऑप्थॅल्मिक ओटी चलता. आणि सिन्स इन्सेप्शन म्हणजे आमचे 16 ऑगस्ट 2023 सालान ह्या ऑप्थॅल्मिक ओटीचे इनॉग्रेशन जाल्लें. तेन्नाच्यान आज पर्यंत आमी जवळजवळ 2400 लोकांची कॅटरॅक्ट म्हणजे मोतीबिंदूची सर्जरी करून तांकां एक नवें विजन आमच्या CHC साखळेतर्फे दिले गेल्ले. काही दिसा पयलीं CHC साखळेच्या तर्फे हांगा खास करून कॅम्प घडोवन आयिल्लो. ह्या हेल्थ कॅम्पान डेंटल आसतले, विजन कॅम्प आसतलो, ऑप्थॅल्मिक कॅम्प आसतलो, अशे वेगवेगळे कॅम्प्स घडोवन आयिल्ले. आनी ह्या ऑप्थॅल्मिक कॅम्पाचे सकयल लागीं 134 जाणांक बेनिफिशरीजांक स्पेक्साचे आयज स्पेक्टिकल्स जे आसा पळय न्ही ताचे डिस्ट्रिब्युशनाचो आयज कार्यक्रम घडोवन येता. आमी पळयता की CHC साखळी सातत्यान वेगवेगळे प्रयत्न करत आसता. जायते स्कूल स्टुडंट्सां खातीर आसतले, त्याच बरोबर डायबिटीज पेशंट आसतले तांच्या अवेरनेसा खातीर आसतले आनी त्याच बरोबर कॅटरिंग ऑपरेशन. म्हाका दिसता पूर्ण देशान CHC साखळी ही एकमेव सेंटर आसतलें ज्या जाग्यार ऑप्थॅल्मिक ओटी जी आसा ही चलता. आनी आमी पळयता की ह्या ऑप्थॅल्मिक ओटी लागीं आयज मेरेन 2400 ऑपरेशन्स ही जाल्लेली आसा. हे पळयता आसतना जो गेले फावटी जो कॅम्प जालो जे 134 जाणांच्या स्पेक्टिकल डिस्ट्रिब्युशनाचो आयज कार्यक्रम जालो. आयज धनत्रयोदशीच्या दिसा जी आमी म्हणटा की आरोग्य धन जे आसा हें सगळ्यान व्हडलें धन आसा. ह्या दिसा आमचे साखळी CHCचे आमचे HO डॉक्टर अतुल पैबीर, त्याच बरोबर डॉक्टर अश्विन डिसूजा आनी आमच्या डॉक्टर नुपूर शिंगरे हांच्या प्रेझेन्सान आयज हे स्पेक्टिकल डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रम जालो.